एकाच ताळ्यान तुका गितां गायता एकाच काळजान तुजो मोग करता एकवटांची येवकत रेखता पवित्र स्नानान आमकां नवो जीव दिवन तुजी भुरगीं कोण आमकां पवित्र केलाय पुनर्जीवन जाल्ल्या क्रिस्ताचे कुर्बेन सासणीक जिवीत आमकां जोडून दिलाय एकूटाम जावन बापा आमी जमल्या एकाच ताळ्यान तुका गितां गायता एकाच काळजान तुजो मोग करता एकवटांची येवकत रेखता प्रितीच्यानो ह्या मिसान आमी जेन्ना वांटो घेता एकामेका पासत आमी मागुया देवाचो शुभाम आशिर्वाद आमा जोण एकल्याचेर आमी मागुया आनी हे पवित्र मिसाची भेटेन आमी बरे भाशेन वांटो घेवया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मोगाच्यानो आयज पास्काचो तिसरो आयतार आमी समोर उमता जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या खुशालकायेन आमी भाग घेता जेजून सगळें तुजें आनी म्हजें पासत केलां जेजू पुनर्जीवन जालो आनी हीच आमकां व्हडली खुशालकाय ह्या वेळार देवा मुखार आमी सगळीं पातकी म्हूण आमी वळखून घेवन त्याच दोनया देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसणे मागुया खालत्या काळजान सगळीं बराबर म्हणुया हांव पातकी सोर परबेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोवड अपराध हे पासत बागेवन सोदान सांग वारमुरेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करा म्हूण प्रार्थून मागता आनी सोर परबेदार देव आमची काकूत करो आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन सोमिया काकृत खोर सोमिया काकृत खोर क्रिस्ता काकृत खोर क्रिस्ता काकृत खोर सोमिया काकृत खोर महिमा देवा महिमा देवा उंसर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गीच्या नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासून आम्ही तुका वाकता सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे
एकलोस तू पवित्र, एकलोस तू ईश्वर, एकलोस तू परमेश्वर. प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुझ्या पुता जेजूक तुवें पुनर्जीवन केलोय आनी मनशाचो फुडारी आनी सोडवणदार जावंक नेमलोय. सर्व रोचणे बराबर ताका वाखाणून ताचे कोडचें पातकाचें भोगसणें आनी देवीक जिवीत घेवन उपकारी काळजान मोरो पर्यंत ताचो पाटलाव करूंक आनी ताच्या मोगान आमच्या बाबा भयणीचे चाकरेक लागूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. ह्या सर घडितांक आमी आनी पवित्र आत्म्यो साक्ष धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकांतले वाचप. त्यावेळी श्रेष्ठ याजकान धर्मदूतांचो असो विचार केलो, त्या मनशाच्या नांवान तुमी शिकयने म्हणून आमी तुमकां खडक ताकीद दिल्ली. पूण तुमी तुमची शिकवण आख्ख्या जेरुजलेमान फायज केल्या आनी त्या मनशाच्या रक्ता आमकां जबाबदार करूंक तुमी सोदतात. तवळ पेद्रून आनी धर्मदूतांनी जबाब दिली, आमी देवाक खाल जाय जे मनशांक न्हय. तुमी कुर्सार उमकळावन जिवेशी मारलेल्या जेजूक आमच्या पुर्वजान देवान जिवंत उठयला. ताचे वरवीं इस्रायल परजीन जिणी बदलूंक आनी तांच्या पथकांचे बोगसाणे जोडूंक देवान आपले पदवेन ताका मुखेल आनी सडवणदार म्हण उंच उबारला. ह्या सर घडलेल्या संगतीक आमी आनी पवित्र आत्म्यो साक्ष आपणाक खाल जातल्या समेस्तान देवान होच पवित्र आत्मो दिला. तरी पूण तांची धर्मदूतांक भितर आपोवन तांकां जेरबान मारले आनी जेजूचे नांवी तांणी केदींच उलयनाय म्हणून ताकीद दिवन तांकां वचूंक सोडले. पूण जेजूच्या नांवा खातीर अवमर्याद बोगचे भाग आपणाक मेळ्ळे म्हण लेखून धर्मदूत संतोशान भरून निती सभेतान फाटीं परतले. देवाचे उतर. देवाचो उडोपकार. आमी तुका वाकणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. आमी तुका वाकणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. हांव तुका वाकणटा सर्वेस्परा, कित्याक तुवें म्हाका निवारलोय. म्हज्या दुस्मानान म्हजेशी उल्हासो सोडले नाय. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो आत्मो पाताळांतलो वाटयलोय. व्हडाक वेसोंक सोडिनासतना नव्यान म्हाका जीव दिलोय. आमी तुका वाकणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. सर्वेस्पराच्या भक्तानो, ताची गीत गाया. ताच्या पवित्र नांवान अर्घ दिवन हसिया. ताचो राग घडये निवता, पूण ताची जे दया जिणी बोर बाळता. सगळी रात जरी दुखांनी काडूंक पडली, तरी फांत्या पोरा काळजान उल्हास उद्योन येता. आमी तुका वाकणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां
जिवेशी मारतले ती शेळयेक फावो सर पदवी आनी महिमा. उगडापण पुस्तकांतले वाचप. हांव जुवांव आनीकी पळोवन आसतना म्हाका आयकल्लो लेख मीत ना तितल्या देवदूताचो ताळो. शिंहासनाचे ते 4 जियांचे आनी मालगड्यांचे भोंवतणी रावून व्हडल्या तळान ते म्हणाले, जिवेशी मारतले ते शेळयेक फावो सर पदवी. तशेंच ग्रेस्तकाय, जाणवाय, बळ, मान, महिमा आनी स्तुती आनी सर्गी, संवसारी आनी पाताळी आनी दर्यांत आसली, म्हणजे सगळे सृश्टीचींच रचना. अशें म्हणटले ते हांवें आयकले. शिंहासनार बसयल्ल्या आनी शेळयेक जावं होगलाप. मान, महिमा आनी पदवी ससनाच्या ससनाक. तेदवा तो 4 जिवेयूय आमेन म्हणून साप दितल्यो आनी मालगडे सरपडून नमस्कार करतले. देवाचे उतर. देवाचो उपकार. उद्गार. Hallelujah, सर्वेस पोराक जय. Hallelujah, सर्वेस पोराक जय. Hallelujah, सर्वेस पोराक जय जय. Hallelujah, सर्वेस पोराक जय जय जय. जर्ग संसाराचो रचनार ख्रिस्त जीवन जालो आनी आपल्या मनशा कुळाचो तो सोडवंडा जालो. Hallelujah, सर्वेस पोराक जय. Hallelujah, सर्वेस पोराक जय. Hallelujah, सर्वेस पोराक जय जय. Hallelujah, सर्वेस पोराक जय जय जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुवां पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. त्या उपरांत तिबेरियासाच्या दोर्याशी जेजू नव्यान शिसांक दिश्टी पडलो. एपोरी तो दिश्टी पडलो. शिमांव पेद्रू, जोवळो मुळ्ळोलो तोमास, गालिल्यांतल्या कानाचो नातानाएल, जेबेदेवाचे पूत आनी ताच्या शिसां मदले आनीक 2 एकठांय आसले. शिमांव पेद्रून तांकां म्हणलें, हांव मासली मारूंक वेतां. तांणी ताका म्हणलें, आमी तुजे बाराबर येतां. ते गेले आनी होड्यान चडले, पूण ते राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना. सकाळ जातच जेजू वेळेर उबो आसलो. तो जेजू म्हूण शिसांक कळ्ळें ना. जेजून तांकां म्हणलें, आरे बाबानो, मासली कितें तरी पडलां मूं? तांणी ताका जबाब दिलो, कांयच ना. ताणें तांकां सांगलें, होड्याचे उजवे वाटेन रांपोण घालात आनी तुमकां मासली पडटली. तांणी रांपोण घाली आनी मासली एकदम चड पडली देखून तांच्यान रांपोण ओडूंक जायना जाली. जेजू मोग करीत ह्या शिसान पेद्रूक म्हणलें, तो सुमी म्हूण आयकोन शिमांव पेद्रून आपले वयले आंगले पेंगटाक बांदलें, कित्याक तो सारको न्हेसलोलो नासलो, आनी दोर्यांत उडकी मारली. पूण हेर शीस होड्ड्यार बसून आनी मासलेन बोल्लोली रांपोण ओडीत ओडीत आयले. ते तोडीक लागींच आसले, सुमार 150 हात भायर. तोडीर पावले तेन्ना तांणी थंय उंडो देखलो आनी कळशाच्या उजार दवरलेली मासली. जेजून तांकां म्हणलें, तुमी आतां दवरल्या तांतली मासली हांगा हाडात. होड्यार चडून शिमांव पेद्रून रांपोण तोडीर ओडून हाडली. ती 153 व्हडल्या मासल्यांनी भरलेली आसली
आनी इतल्यो मासल्यो आसतना रांपोण पिजली ना. जेजून तांकां म्हणलें, नास्त्याक येयात. तूं कोण काय म्हूण विचारूंक नास्त्याक बसलोल्यांतल्या कोणाकूच काळीज जालें ना. तो सोमी म्हूण ते जाणो आसले. तेन्ना जेजून फुडें सरून उंडो घेतलो आनी तांकां दिलो. तशेंच मासली दिली. मेल्यांतलो पुनर्जीवन जाल्या उपरांत जेजू शिसांक दिश्टी पडलो. ती ही तिसरी पावट. नास्तो जातोच जेजू शिमांव पेद्रूक म्हणलें, शिमांव जोआच्या पुता, हांचे परस ओदीक म्हजो मोग कोत्ताय मूं तूं? ताणें ताका म्हणलें, ओय सुमया, हांव तुजो मोग कोत्ता म्हूण तूं जाणय. जेजून ताका म्हणलें, म्हज्या मेंढरांक सोदवाक व्हर. दुसरे फावटी ताणें ताका विचारलें, शिमांव जोआच्या पुता, तूं म्हजो मोग कोत्ताय? ताणें ताका जबाब दिलो, ओय सायबा, ओय सुमया, हांव तुजो मोग कोत्ता म्हूण तूं जाणय. जेजून म्हणलें, म्हज्या शेळ्यांक राख. ताणें ताका तिसरे फावटी विचारलें, शिमांव जोआच्या पुता, म्हजो मोग कोत्ताय मूं तूं? म्हजो मोग कोत्ताय मूं तूं? अशें आपणाक तिसरे फावट विचारलें देखून पेद्रू खोंत जाली. आनी ताणें असो परतीपाळ केलो, सुमया, तूं सगलें जाणय, हांव तुजो मोग कोत्ता म्हूण तूं जाणय. जेजून ताका म्हणलें, म्हज्या शेळ्यांक चोरवाक व्हर. खरेंच खरें हांव तुका सांगतां, तूं ल्हान आसलोय तेन्ना तुज्या पेंगटाक बांदतालोय आनी तुका जाय थंय तूं वेतालोय. पूण तूं म्हातारो जातोच तुजे हात विस्तात तोलोय आनी दुसरो कोण तुज्या पेंगटाक बांदतलो आनी तुका नाका थंय तुका घेवन वेतलो. कसल्या मरणा वरवीं तो देवाक महिमा दितलो आसलो तें दाखोवंक जेजून तशें म्हणलें. त्या उपरांत म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्यानो, जेन्ना ह्या वेळार देवाच्या उतराचेर ल्हानसो नियाळ आमी कोत्ता, थोडे म्हयने फाटीं घडलोली एक घडणी तुमचे मुखार दवरूंकशी दिसता. दोग जाणां उस्तोऱ्यो देव भिरांतीन बोल्लोल्यो. जेजूचो जायतो मोग आसलो तांकां आनी ती एका रितीरान वांटो घेवंक म्हणून गेलीं दोगांय. आनी रितीरान बरे भाशेन तांणी वांटो घेतलो. पावसाचे दीस ते आनी बरे भाशेन तांणी वांटो घेतलो. आनी मागीर रितीर जावन ती जेन्ना घरा येतालीं दोगांय जाणां, इश्टिणी त्यो दोगांय, आनी मोटरसायकलीचेर बसोन जेन्ना ती घरा येतालीं तेन्ना काळोख जालोलो, रातचो उगत आनी पावस पडटालो. आनी वाटेर एक होणकुलें आहलें आनी त्या होणकुल्यान तांची मोटरसायकलीचो टायर थंय त्या होणकुल्यान पडोन ती दोगांय ती जमनीर पडलीं, जमनीर शेवटोलीं, जोखमी जालीं, एक्सिडेंट जालो तांकां. आनी तांकां दोगांयकूय हॉस्पिटलान व्हेलीं, गोवा मेडिकल कॉलेजीन व्हेलीं. आनी थंयसर तांचो इलाज तांणी केलो. ते गेव देम ट्रिटमेंट. तांकां एडमीट केलें. एकल्याक बरोच मार लागलो, दुसऱ्याची तकली दाडवली. आनी हे भाशेन तांणी ट्रिटमेंट घेता आसतना म्हाका ही खबर पावली, दोगांय जाणां थंय रस्त्यार पडोवन हाका एडमीट केल्यांत म्हणून. हांव तांकां दोगांयकूय वळखतां. तांकां हांव बेड दिवंक गेलो हॉस्पिटलान. पयलेक हांवें जाप केली. ती बाबडी बेडार आसली, सामकी जोखमी जावन. तिका बरें आवडलें, रोजार मागणें केलें आनी दुसऱ्याक हांव बेड करूंक गेलो. आनी जेन्ना त्यो दुसरे वस्तोरेक हांव मेळूंक गेलो, ती हॉस्पिटलाच्या खाटीर नासली, शी वॉज नॉट देर. आनी हांव तिका सोदूंक गेलो, खंय गेल्या काय म्हणून ती. जाल्यार ते दुसऱ्या खाटीशी नासली आनी कोणा लागीं उलयताली. तिची तकली दाडवतली, बँडेज बांदलोलो तकलेक. तरी पूण ही वस्तोरी उमेदीन जेजूची बरी खबर परगटीत आहली त्या हॉस्पिटलाच्या वॉर्डान पासून. ती दुसरे वस्तोरेक ती जेजूची खबर सांगताली आनी म्हाका पळोवन खुशाल जाली. म्हाका म्हणूंक लागली, फादर देव बरें करूं तुका, तूं आयलोय म्हजे खबरेक. आनी ते म्हाका सांगूंक लागली, फादर पळय त्या बेडार आनी कोण मनीस आहा, तेकाय जायते त्रास जाता, फादर जाता जाल्यार तेजेर एक रोजार कर. फादर ही एकली आपणें नवी फ्रेंड केल्या, तिकाय जायते त्रास जाता, तिच्या घोराब्यान बरें चलोना, तिच्याय पासत माग. आनी सगल्यांक ती जेजूची खबर परगडटाली. वॉर्डांतली भायर सरून दुसऱ्या वॉर्डान पासून वचूंक तिणें प्रयत्न केलो, पूण सेक्युरिटी गार्डान तिका परत धाडली. खंय तुज्यान ते भाशेन वचोंक जायना, कित्याक तुकाच हिंगासर एडमीट केल्या. ती आपणाची दूख विसरून जेजूची बरी खबर दुसऱ्यांक परगटूंक फुडें सरली. प्रिदिच्यानो, जेन्ना हे वस्तोरेची उर्बा हांवें देखली, खरेंच म्हाका तें एक व्हडलें लिसांव कशें, खरें म्हाका एक शिडकावणी कशी आयली. इतली उमेदीन ती जेजूची खबर परगडटा. शी वॉज प्रोक्लेमिंग द वर्ड ऑफ जीजस, फॉरगेटिंग हर ओन पेन.
जेन्ना जेजूचो मोग तुजे भितर आहा, जेजूची बरी खबर तुका परगटूंक दिसता. हेंच आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयता कोण भाशेन शीस जेजूची बरी खबर परगडटात पवित्र आत्म्याच्या बळान. ते भियेनान कोणाकूच, तांकां इतले फावटी आडान दवरलेले, इतले फावटी तांकां त्रास केलेले, तांकां बंद करून दवरलेले पासून जेजूची खबर दुसऱ्यांक सांगना जावंक तांकां खोर शिडकावणी दिलेली, तरी पूण ते जेजूची बरी खबर परगट करीत गेले. तुका आनी म्हाका आयज जेजूचो कितलो मोग आसा काय? जेजूक आमी परगडटा काय दुसऱ्यांक? हाऊ मच आर वी प्रोक्लेमिंग जीजस टू अदर्स? आयज आमी नियाळ करूंक गरज आसा प्रितीच्या भावा भयणीनो. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान आमी परतून पेद्रूची खबर आयकता. कोण भाशेन पेद्रू आनी शीस मासली दवरूंक गेले जेजू मेल्या उपरांत, आनी जेजू तांकां दिश्टी पडटा. ही खबर आमकां शुभ वर्तमानान वाचूंक मेळटा. प्रितीच्यानो, कसलेय परिस्थितीन आमी आसल्यार 3 उपाय आमच्या फुड्यान आसता. देर आर ऑलवेज 3 ऑल्टरनेटिव्स, 3 ऑप्शन्स दॅट वी हॅव. 3 वस्तू आमच्यांनी करूंक जाता कसलेय परिस्थितीन. पयलें म्हणटा तें म्हाका जाय तें म्हज्यान करूंक जाता. दुसरें म्हणटा तें दुसरीं करतात पळय तें म्हज्यान करूंक जाता. आनी तिसरें म्हणटा पळय तें देवान हांवें कितें केलेलें जाय तें म्हज्यान करूंक जाता. आय कॅन डू वॉट आय वॉन्ट, ऑर आय कॅन डू वॉट अदर्स आर डुईंग, ऑर आय कॅन डू वॉट गॉड वॉन्ट्स मी टू डू. तर मोगाच्यानो, आयच्या शुभ वर्तमानान हेंच जालेलें आमी पळयता. जेन्ना जेजू आतां मेलो सोंपलो, आतां पेद्रू चिंता आनी कितें आतां करपाचें. 3 वर्सां ते नुस्त्याक वचोंक नाहले आनी आतां म्हणटा चल आमी नुस्त्याक या. एरशी सांगतो म्हणटा हांव नुस्तें धरूंक वेता, मासली धरूंक वेता. पयलीं तुका ऑप्शन सांगलें तें म्हाका जाय तें हांव करता, हांव नुस्तें धरूंक वेता तो म्हणटा पयलें. आनी एरशीस कितें म्हणटा, आमी तुजे बाराबर येता. द सेकंड थिंग, आय डू वॉट आय वॉन्ट. सेकंड थिंग, आय डू वॉट अदर्स आर डुईंग. पेद्रू कोत्ता म्हणून तेय कोत्तात, आपुणूय म्हणटा चल आमी या बाराबर. पूण जेन्ना थंय जेजू तांकां मेळटा आनी जेजू तांकां सांगता पळय तुमकां कांय नुस्तें मेळोंक ना, दुसरे वाटेन उजवे वाटेन तुमची रापूण घालात, तेन्ना जेजू सांगता पळय तें कोत्तात. आनी जेजू सांगता तें आयकोन तांकां जाय ती मासली फावो जाता, जाय तें नुस्तें तांकां मेवता. द थर्ड ऑप्शन, दे डू वॉट गॉड वॉन्ट्स देम टू डू. आनी प्रितीच्या बाबडीनो इंग्लीश भाशेन म्हणलोलें आसा, वेर गॉड गायड्स गॉड प्रोवायड्स. जेन्ना देवाची शिडकावणी आमी आयकता तेन्ना देव आमच्या आदाराक पावताच. जेजून सांगलेलें तें शिसांनी आयकलें, रांपोण दुसरे वाटेन घातलें आनी जेजून तांकां जाय ती मासली फावो केली. तुज्या आनी म्हज्या जिवितान हांवें म्हाका जाय तें करूंक फावना, दुसरीं कोत्तात म्हणून हांवें करूंक फावना, पूण देवाक कितें जाय हेंच आमी करूंक जाय. तर हेंच करूंक ह्या पवित्र मिसांतल्यान केरीत बोळ कृपा आनी आशिर्वाद आमकां जोण एकल्याक आमी मागुया. आनी ह्या वेळार आमचो भावार्थ आमी सगळीं उचारुया. सोत मानता देवाक, सोर पोरवेदार बापाक, स्वर्गांनी पृथ्वीच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक, आमच्या सुम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सामावलो, आंकवार मारी थंय जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो ताका निकिपिलो, तो मेलेल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पोरवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकाचें भोगसणें, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आनी ह्या वेळार आमची मागणी देवा मुखार आमी मौनपणी दवरुया. कितें तुका देवा फुड्यान दवरूंक जाय, कोणाचे पासत तुका मागोवंक जाय. प्रे फॉर युअर निड्स. इगोर्ज पासत, समाजा पासत, तुझ्या घोराब्या पासत, वाड्या पासत, पवित्र सोबे पासत, तुज्यो गोरजो घाल देवा मुखार. मोगळा दोनया तोडींच आमची मागणी तुज्या आरीन आमी केल्या ती तूं स्विकार कर आनी आमा जोण एकल्याचे तुजो आशिर्वाद घाल. तुका आमी दुसऱ्या सोवें परगटूंक, तुजो मोग आमी करूंक आनी तुका मानता ते भाशेन आमची जिवीत आमी जिवंक तुजो आदार आमकां दी. हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. उपरांत हांव साळक फुलता, उदकांतले वयर येवन रावता, सुर्याच्या किरणान सोंपता, रसनाराक आपल्या देखता,
जे सोम्या मुझे तुका ते भेटोन दिले कते या साळका सारखे जाऊ दी ते तुका सोबचे मोच्या बाबा भणीनो मोच्यानी तुमचें बलिदान सोर पुर्विदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पुर्दे मानून घेऊ. कोण वाळ्या बापा खालत्या दुलो मेंढऱ्याक तुज्या मोगाळ पुताक निश्ठुरायेन आमी खुरसार मारलो पूण ताणें मोगान आपणाक मारूंक दिलो आनी देखून तुवें ताका मोहिमेन पुनर्जीवन केलोय. मोरो पर्यंत ताणें दाखयल्ल्या मोगाचो हो योद्न आमी तुका बोगतीन समर्पिता आनी ताचे बरोबर आमकांय मोगाची जिवी बोली कोर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दोबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा तोच आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बोली जावन मारलोलो आनीक तो मरो ना पूण सासनाक आसा जिवो देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं सर्गानी संसार बोरला तुझ्या वैभवान ऊन सर्गी तुका जय ऊन सर्गी तुका जय सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय ऊन सर्गी तुका जय ऊन सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणी कराराचें हें रोगोत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट पोरगोटुया.
जेसू तुझे मरण आमी समोरमताव तुझे पुनः जीवन पण आमी परगटा तुझ्या येण्याक सोम्या जेसू आमी अत्रेकता बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तालोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी आमच्या बागीवोन बापा तेच भाशेन आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बोरवाचो धरून मेल्यान ती आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता आंकोर मारी देवाची माई सांगाती तिचो पती बागीवोन जिवसे बागीवोन धर्म दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भोगतां बरोबर सासनाच्या सुखान आमकां वांटोरी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वोंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमेन जेजून शिकयलां तें मागणें सगलीं बराबर म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर भाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मदूतांक म्हणले आयच्या दिसा तूं आमकां जोण एकल्याक म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सुवे आसूं एकामेकाक जेजूची शांती दिवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप खातेले आमची काकळूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप खातेले आमची काकळूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप खातेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती हो जावन आसा जिवो जेजू आमचो सोमी आमचो देव जो ह्या वेळार उंड्या रुपान आमच्या काळजांनी येता ह्या आमच्या देवाक शेवंक आयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सोम्यात येवचे म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली
जेजू मोजे तोय आनी हांव ताचे तोय आनी म्हाका ना कांय उणें जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय जियेना हांव ताचे विणें मोग तुजो पुरो सोम्या मोग तुजो पुरो इश्लेगून जीव दिलोलो मोग तुजो पुरो बुय आकाशोरोम सोम्या बुय आकाशोरोम मोकांसान पेटोन आसो sasan pason uro sasan pason uro sasan pason uro प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा पेद्रूक बोगसून जेजून ताचे लागीं फकत मोगाची गोवाय मागली आनी मोगान आपल्या मेंढऱ्या शेळयांचे जोतोन घेवंक फरमायलें. आमचीं पातकां दोयाड काळजान बोगसून आनी ह्या जेवणाक आमकां आपोवन मोगाची गोवाय दिवंक जेजू आमकां आज्ञा कोत्ता. कुशेन आमी सोबेमाजारी गोवाय दिवच्याक आयच्या दिसा आनी ह्या सातोळ्यान आमच्या घरांत आनी वाड्यांत आनी जूंय जूंय पेल्याक आमची गरज आसा थंय खालतिकायेन दुसऱ्यांची चाकरी करूंक आनी उदार मनान तांच्या गरजांक पावूंक आमी निच्यो कोत्ता. जेजूच्या कुडी रोगताच्या बळान आमी तो पाळीसो कर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोय आसूं आनी सोर पोरवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा जोण एकल्याचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची व्हड उपकार. जेजू एक व्हड जाप तू इतलो बरो दोयाड मोगान तुजो पोसोन नेकेत्रा भाशेन जेजू एक